प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 6वी चीट 43 to 49 पर्यंत. आनी आयज आमचो नियाळ जावनी 46 वडीर. आनी आयज कितें जेजू म्हणटा, म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणटात आनी हांव सांगता तें कोरिनात कित्याक. पोतून म्हणटा जेजू म्हणटा आयज 46 वडीन, म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणटात आनी हांव सांगता तें कोरिनात कित्याक. भाव भयणीनो, आमी जी आमकां क्रिस्तांव म्हणटात, आमी मिसाक वेता, आमी गोरजेक वेता, आमी तेर्स कोत्ता, आमी मागणें कोत्ता, आमी बरें बरें कोत्ता. पूण आयज जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा आमी सोम्या सोम्या म्हणटा, पूण आमी जें तो सांगता तें करिना जाल्यार आमी कित्याक ताका सोम्या म्हणूंक जाय, कित्याक आमी आमी ताका देव म्हणूंक जाय आमचो. कित्याक जेजू म्हणटा आमकां, जो मनीस म्हजें उतर म्हज्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, तें उतर पाळटा आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत, ताणें म्हाका सोम्या सोम्या म्हणूंक जाय. फकत जाणें जो मागणें कोत्ता आपणाचेंच कोत्ता. मागणें म्हणजे कितें भाव भयणीनो? मागणें म्हणजे आमचो संबंद देवाशी घट जाता. जेन्ना आमी एकामेकाचेर उलयता, आतां समजा हांव आयज तुमचे कडेन ह्या देवाच्या उतरा वयर उलयतां, म्हणजे आतां तुमी म्हजें उतर आयकोन आतां म्हजो आवाज आयकोन आतां तुमी ओकतात की हो मनीस आतां हो ब्रदर तुमकां आतां देवाचें उतर दितलो. तशेंच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता सदां, तेन्ना की आमी ताचें उतर आयकोन आतां आमचो संबंद जेजूशी घट जातलो. जेन्ना आमी ताचें उतर आयकना, ताचें उतर पाळिना, कितें फायदो आमी सोम्या सोम्या म्हणून. समजा एक भुरगें आहा घरा आनी ताजो पाय मागीर ताका सांगता, भुरग्याक आरे शिकात तुमी, मातशें बरें करून ग्रेड हाडा एग्जामींतल्यो, म्हणजे घरांतलें कितें काम करात. तें भुरगें केन्नाच आपल्या पाय मायक आयकना. पूण जेन्ना ताका कितें जाय, डॅडी मामी, तेन्नाच करून आयकता. कितें फायदो त्या पाय माय? कितें म्हणटलो तो पाय माय आपल्या भुरग्याक? तुमी फकत कितें जाय तेन्ना म्हजे कडेन येतात, पूण हांव कितें सांगता तें केन्नाच करिनात. आनी तशेंच जेजू आयज आमकां म्हणटा, तुमी सोम्या सोम्या म्हणटात. जेन्ना तुमकां कसले त्रास आहात, कसली पेकोणी जाय, कसलो आदार जाय, तेन्ना तुमी म्हजे कडेन सोम्या सोम्या म्हणून येतात. आनी जेन्ना तुमी म्हजे कडेन येतात मागणें करपाक, तुजें मागणें म्हजे कडेन येवपाक कित्याक कारण तुजें मागणें? फकत म्हाका विचारपाक हें जाय तें जाय, हें कर तें कर. आनी आमी ताका म्हणटा आमी आमचो सोमी आनी धोनी. आमचो संबंद जेजूशी फकत जेन्ना आमकां कितें जाय तेन्ना आमी सोमी आनी धोनी म्हूण मानता. पूण जेन्ना तो आमकां सांगता कितें कर म्हणून आमी तें आयकना, खरेंच तो आमचो सोमी. आयज जेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी म्हणटात म्हाका सोमी धोनी, तुमी म्हाका म्हजो देव म्हणून मानतात, तेन्ना की तुमी खरेंच म्हजें उतर पाळटात. जुवाचे 14 चिटीन 21 आनी 23 वडीन जेजू कितें म्हणटा, जो मनीस म्हजो मोग कोत्ता, खरेंच म्हजो मोग कोत्ता, तो म्हजें उतर आयकता, तो म्हजें उतर पाळटा. आनी आयज जेन्ना 46 वडीन म्हणटा, तुमी म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात कित्याक. म्हणटच जेजू आमकां ही आयज आज्ञा दिता, हो आमकां सांगता. तो म्हणटा खरेंच हांव तुमचो धोनी जाल्यार हें जें उतर तुमी आयकतात सद्दां. जेन्ना जेजू म्हणटा, कोणें तुका एके सायडीक थापट दिलें, तुज्या तोंडांत थापट दिलें, आमी तें दुसरें थापट आमचें दुसरी सायड दाखोवपाक आमी तयार आहा. आमी दुसऱ्यांक थापटान दिवन आनी तांकां त्रास दिवन आमी तांचेर आड वेता आमी. आनी जें जेजून बरयलां, जें जेजून आमकां सांगलां, कितें सांगलां तें सांगलां फकत मोगानूच चलात. पूण आमचें कितें? आमी आमचेंच पळयता, आमचेंच कितें बरें जातलें, आमकां आमच्या फॅमिलीक कितें बरें जातलें, आनी तेन्ना आमी जेजू कडेन येता. आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, म्हजें उतर घेयात, ताचेर नियाळ करात, तें दिसपट्ट्या जिवितांत तुमचें पाळात, आनी तेन्नाच की खरेंच तुमचो धोनी आनी सोमी जातलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा, तेन्ना खरेंच आमकां जेजू सगळें जें आपल्या राज्यान हा
तें आमकां फावो कोत्ता. भाव भयणीनो, आमकां गरज ना इतले मागणे करपाक आनी हें करपाक आनी तें करपाक. आमकां फकत जाय भावार्थ जेजूचेर, भावार्थ तेच्या उतराचेर. आमी केन्नाय आमचे सकाळीं उठतच ब्रेकफास्ट करता, मागीर आमी आमचें दनपारचें जेवण करता, रातचें आमी पोत्तून आमी जेवण करता. मागणें आनी जेजूचो संबंद ताचे भाशेन न्ही की आमी सकाळीं उठल्या थोडें मागणें केलें, दनपारां मागणें केलें, रात जातकूच मागणें केलें. आनी तोय न्ही, आमचो संबंद उठ्ठा तें न्हिदो पर्यंत तो संबंद आमचो जेजूशी घोट आसूंक जाय. आमी कितें सांगता तें उतर आमी पाळूंक जाय. आनी आमी केन्ना कितें करता, आमी मिसाक वेता, आमी आमचे तोर्स करता, ताज्या मदल्यान आमी कितें करता, आमचेंच करता. आनी आमी म्हणटा आमी जेजू आमचो सोमी आनी दोनी. पूण जेन्ना आमी खरेंच आमकां जेजू आमचो दोनी आनी सोमी उठ्ठा तें न्हिदो पर्यंत जें तो आमकां सांगता तें आमी करता, तें आमी पाळटा आनी खरेंच आमी ताका आमचो दोनी आनी सोमी म्हूण मानता. आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी जेजू जें सांगता आमकां तें आमी करुया आनी ताका खरेंच आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानुया. तुमकां तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.